बरें आं गरम गरम. सो ह्या हॉलांसून सुद्दां त्या सायडींतले तुमकां लिंग केव्स भितर लिंग आसा ते पळयात भितर. सो ही पळयात भितर अशी आसा. सो गायज फायनली आमी जेवून बीन आतां परत दुसऱ्या स्पॉटार येयली आनी मावशेगेर बरो टायम रावली आमी. आतां जाली 5 जाल्या. सो ऑलमोस्ट कितलोसो टायम रावली मावशेगेर बीन आनी आतां जस्ट भायर सरली. तर आतां आनी एक आसा सांकळे स्पॉट तो आसा 5 पांडव न्हय म्हणटा हांगा 5 पांडव म्हणून एक स्पॉट आसा तो पळोवपाक गेले आमी. आनी 5 पांडवांची गुफा म्हणटात. सो बरी आसा हांगसर. ही पळयात भायरसून अशें दिसता. हे पळयात बरी आसा सामकी. सो गायज फायनली न्हय भितर एंट्री मारली हांवें आनी तुमकां भितरसून दाखयता. आनी हांगसर न्हय आतां शेळो जाल्लो पावसान. सुशेगाद या. सो दाखयता तुमकां. हे पळयात फूल फातराची गुफा आसा ही आनी भरपूर बरी आसा. बरें आसा मरे भितर. सुशेगाद चड. सगळे जाता न्हय भितर एंट्री मारया आनी भितर पळोवया कशी कितें आहा ती. तरी पळयात अशी आसा भितर आनी लिंग आसा भितर. लिंग आसा ते पळयात भितर पळोवंक शकता तुमी. आनी फूल ना अशी फातराचीच आसा ही पळयात. सो ही पळयात भितर अशी आसा. आनी अशें न्हय तेका गेटी आसात पळयात. सो ही आसा 5 पांडवांची गुफा साखळेत आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी लोकेशन सुद्दां सर्च करूं शकता. वॉटरफॉल आसा पळयात तेच एरियेक आसा. आनी पळयात सो पयलीं म्हटल्यार वॉटरफॉल एक्सप्लोर करया आनी मागीर म्हटल्यार हांगसर येवया. सो पळोवंक शकता तुमी भरपूर बरी आसा. तर फुडें या. तो पळयात संजय थंय गेलो. मातशें न्हय हांगसर स्लीप जाता. तरी पळयात अशे गेटी आसात. सगळ्यात कडेन अशी गेटी आहे पळयात. तर सगळे कडेन न्हय कितें ना कितें अशें आसा. एक्झॅक्ट डिटेल्सान स्टोरी बीन आमकां खबर ना बट हांगसर सुद्दां कितें आसा हे पळयात. सो म्हाका दिसता 5 पांडवांचे कितें तरी आसतलें. हांगसरूय आसा हे पळयात. आनी सगळे कडेन अशें न्हय होल होल आसा पळयात. सो ह्या हॉलांसून सुद्दां त्या सायडींतले तुमकां लिंग टायप कितें लिंग टायप दिसता ते पळयात थंय. आनी पळोवंक शकता तुमी ना. आनी लिंग सुद्दां म्हणूंक शकना. एक्चुली दुसरेंच कितें आसा तें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना बट तेंचे 5 पांडवांचे पयलींचे कितें तरी आसलें आसतलें. सो सपोज जर हांगसर कितें स्टोरी बीन आसा न्हय जाल्यार तुमकां दाखयता. हांवूय फर्स्ट टायम येयलां. पळोवया स्टोरी आसा आय थिंक सो त्या सायडीन. सो हे पळयात हांगसर केदी मोठी गेट आहा पळयात. आनी हे पळयात हांगसरूय कितें तरी आसा हे पळयात. आनी वयरसून न्हय फातरांसून उदक हे जाता पळयात. ड्रॉप्स पडटा. हे पळयात म्हाज्या दोळ्याचेर पडलो ड्रॉप्स.
आणि त्या सायडीन सुद्धा आसा. सो हेच ते हे पळयात अशें आसा एकदम निवळ आनी भरपूर बरें दिसता पळयात. तर स्टोरी दाखयता तुमकां थंय कितें तरी आसा पळयता. कितें म्हणजे हे जे बांदकाम कशें आसा पळय फातराचें कितें आसा पळय केव्स जी फातराची आहा ना एकदम बरी आसा स्ट्रॉंग आसा आनी एकदम म्हणजे पयलींचे अशें काम म्हणजे पयलीं कशें बांदकाम कशें आसलें आनी कोरीव काम पळय फातराचें ना एक पयलीं खूब वर्साचें आसतलें कोरीव काम आसता त्या टायपचें काम आसा हें भरपूर बरें दिसता हें पळयात. सो गायज हांगसर ना एक गजाल मात आमी नोटीस केली की हांगसर तुमी पळयत नाय जाल्यार 4 तरेचे अशे हे आसा कितें म्हणू शकता लायक आमी पाशाणी सुद्दां म्हणू शकता. पाशाण टायप न्हय 4 तरेचे हे हांगसर एक आसा 4 तरेचे एकी कडेन आसा आनी त्या सायडीन जे आसा न्हय ते सिंगलूच आसा. सो आमकां स्टोरी एक्झॅक्ट खबर ना सो स्टोरी रीड करया आनी मागीर पळोवया एक्झॅक्ट आमकांय बीन स्टोरी कळटली न्हय. तर गायज आतां आमी स्टोरी रीड करपाक वयता कितें आसा तें पळयता हांगसर म्हणजे आमकांय बीन थोडीशी आयडिया मेळटली एक्झॅक्ट 5 पांडवांचे हांगसर कितें आसा स्टोरी ती. सो ही पळयत हांगसर आसा दाखयता हांव तुमकां. ही पळयत हांगसर स्टोरी आसा दोनूय सायडीनसून आहा इंग्लिशीनूय आसा मराठीनूय आसा हिंदीन आसा ही पळयत रावलेम गुफाय. आनी ही ती गुफा अशी दिसता भायरसून रस्त्या लायनीकूच आहा ही पळयत. ही पळयत संजय रीड करता आनी वयर सुद्दां आहा पळयत. सो स्टोरी रीड करया मातशी आं. तर गायज हांगसर न्हय सारकें मेन्शन केल्लें आसा म्हणजे ते लिंग बीन आसा पळयात लिंग बीन आसा न्हय स्थापीत केल्लें आसा तें कशें कितें आहा तें सगळें हांगसर न्हय डिटेल्सान स्टोरी दिल्ली आहा. सो तुमी जर रीड करीत नाय जाल्यार तुमकां डिटेल्सान स्टोरी कळटली. ही पळय दोनाय सायडीनसून दिल्या. गायज स्टोरी बीन आमी रीड केली आनी आतां सकयल वयता. हे पळयत भायरसून अशें आहा. आनी हांगसर सुद्दां न्हय उदकाचो आवाज येता हेज्या सकयलूच वॉटरफॉल आहा सो सारको न्हय उदकाचो आवाज येता हांगसर. आमचो न्हय टायमींग एकदम बरो आसलो कारण आमकां भितर वचोंक गावलें. आतां न्हय सगळे गेटी बंद केले कारण टायम जालो न्हय तेका लागून. सो हो आसलो आमचो 3rd स्पॉट. सो 5 पांडव केव्स सुद्दां आमी पळयले आनी तुमकांय बीन दाखयले. तर भायरसून दाखयता रस्त्या वरसून आतां कशें कितें आसा तें. हे पळयात भायरसून न्हय अशें दिसता 5 पांडव केव पळयात बरें आसा सामकें. संजयान मोबायल उडयलो. पयशे चड जाले संजया पयशे चड जाले या ना आतां खंय या रे आनी खंय कितले वगत रावली पूण मावशेगेर न्हू आमी भरपूर टायम रावली आमी जेवली बीन आनी भरपूर. सो 5 कितें तरी भायर सरली आमी. सो पावस कमी जालो आतां आनी पळोवया खंयूय सपोज गावले जाल्यार खंयूय रावता मागीर दाखयता तुमकां कितें खंय वॉटरफॉल बीन गावलो जाल्यार. हे पळयात केव्स
चल या ना उदक दिसता पळय मातसो वगत आता पावस ना तरी मेळो शकता आमकां पावस मदीं खंय तरी मेळटलोच. Years later. घेतला 100चे कारण मम्मीन ऑर्डर दिली म्हाका 100चे नुस्तें घे म्हणून माजरांक घालपाक जाय. आमचो आयज मंगळार न्हय आमी आयज खायना. यो फुडें यो कसो कोण खावपा रावला 150 का तीन कोण घे रे दो संजय कितें खावपा रावला कितें खावपा रावला सो गायज हांगसर न्हय संजय बोंडा खावपा रावल्या पळय नाका म्हाका नाका मागीर म्हाका सांग नको तेका रूच येयली पावसान गरम गरम बोंडा खावपाची. सो हांगसर न्हय बोंडा खावपाक रावला आनी बरी लागता न्हय पावसान ती गरमा गरम सामकी. तरी पळय हांगसर फ्राय करता. पयशे दी खा खा बरें आहा गरम गरम. पयशे दी कशें आहा तें सांगा टेस्ट करून. सांजे टायमार. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावत येयली. तर सद्या आमी आमठाणे आसा ज्या प्लेसीर आमी व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो पळयात त्या प्लेसीर सद्या आमी आसा आनी सांजचे टायमार व्यू पळयात बरो आसा हांगसर. हे पळयात हिरवेगार सामके. सो आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आनी भरपूर म्हटल्यार भरपूर आमी एन्जॉय केले आनी साखळेचो वॉटरफॉल सुद्दां तुमी व्हिडिओ थ्रू एन्जॉय केलो आसतलो. तर तुमी बीन साखळे वचा आनी एन्जॉय करा आनी सेफ्टी बीन तुमची दवरा म्हणजे सेफ्टी पयली. आनी नेक्स्ट म्हणटा तसो वॉटरफॉल आमी खंयचो एक्सप्लोर करूया आमकां कमेंट करून सांगा म्हणजे आमी फुडलो आनी खंयचो तरी वॉटरफॉल एक्सप्लोर करूंक वयतली. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.